स्थानदेव पार्थसारथिक तशींची स्वाम्यान पूजा करचे देव वेदव्यासू आणि सक्कड स्वाम्याले उडगास काणू हांव बेंगळूर काशीमठादकून मोहिनी दयानंद पै उलयतरस हांगा यूथ ऑफ GSBचे सक्कड प्रेक्षकांक म्हगेल प्रितीपूर्वक नमस्कारू. यूथ ऑफ GSBचे हांगा स्वाम्याल चातुर्मास सूर जायत लागून दिसच प्रति एक कार्यक्रम रात्री फाल्ली म्हळ्या म्हणके तांणी बैसून पूर कार्यक्रम तांणी प्रसार केला. तांतू भितर मुख्य जावन संतोष आनी तेगेल टीम तांकां आमी कितलो धन्यवाद सांगल्यार पावना. तांकां आमगेल सगळ्यां तर्फेन देव बरें करो म्हण हांव मागून घेता. आतां आमगेले हांत भितरी भारी उत्सुकतेन आमी राखतरसाची दिग्विजय महोत्सव स्वाम्याले चातुर्मास जातरी एक मंगलकारी जाता हो व्हडलो उत्सव. इथे म्हळ्यार गांवांत पुरा गांवांत रथोत्सव एक कार्तिक पुनम आसता. ते गांवची जन ताका संबंध पाविल्ली जन लागतलीं आनी ते गांवची संपर्कशील मात येताची हें जाल्यार तशें न्ही. व्हडलो म्हळ्यार व्हडलो उत्सव सगळे संस्थानाचे सगळे GSB समुदाया जन खंय दकून परगांवां दकून देश विदेशांत येवन हांतू भाग घेताची. इथे म्हळ्यार कोण हांत भाग घेता पळय तांणी भारी भाग्यशाली म्हण हांव लेखता. स्वाम्यान ते रथारूढ जावन तांगेल दिव्य दर्शन तांगेल हातान दंड आनी तांगेल दिव्य हस्तून फलमंत्राक्षत पुरा घेतिल्यांक खंडीत तांगेल जीवन पावन जालें म्हणून हांव लेखता. हें पुरा जाणांक मेळना. तशें देखून तुमी कोण येवचें साध्य आसा पळय पुरा जाणांन नोव्हेंबर 4 तारखेक बेंगळूरा येवका सांजे 6 गंट्याक काशीमठा दाखोवन स्वामी रथारूढ जावन तांगेले हें दिग्विजय उत्सव सूर करताची. तुमी सगळ्यान येवका येवन घेवन हांव मस्त संख्येर भाग घेवका. येद्दोळ काशीमठा जाल्यार कार्यक्रमांत पुराय हे चातुर्मासा प्रयुक्त कितले कार्यक्रम जाला तांतूं पुरे मस्त सहकार दिवन तुमी मस्त संख्येन भाग घेतला. सक्कड जनांक कार्यकर्त्यांक भारी खुशी. तांणी आतां जाल्यारीची सक्कड जनांक हांगा बेंगळुरांत तूं हाजे दिग्विजय महोत्सव आव्हान करून तांगेले कसकसन तांकां अगत्य कसकस सेव करका ताका पुरा कटिबद्ध जावन राबल्यांची मस्त कार्यकर्ता. तशींची तुमकां हांगा कोणाकय बायल मनशांकय कसली जेव्हा वॉलिंटियर काम करका म्हण जाल्यार तुमकां केन्नाय स्वागत आसा. तुमी येवन आमकां संपर्क करायची. आमी मस्त संख्येर बायल मनशां समेतात येद्दोळू काशीमठांत तूं जेवणा वेळा पुरो चड बायल मनशान सुदारशिल्लो तें म्हाका भारी एक हेम्मे विशय. तशें देखून आमगेले महिला तर्फेन आमी मस्त जाणांन मस्त कार्यकर्तान भाग घेवन हांतू भितर हे संभ्रमांत आमगेले एक अळिलू सेवे म्हणटाची त्या करचे खातीर हांव तुमकां पुरा विनंती करता. तुम कोण उमेद आसा तांणी पुरा येवन त्या दिवस हांगा मस्त आसता मस्त काम आसता तें पुरे तुमी चंद करून चंदगाडसून दिवका. आनी तशींची तुमी ह्या पुरे जाणांक तुमगे लेखतल्यांक तुमगेले फ्रेंड्सांक आमगे GSB समुदाय सक्कड समाज बांधवांकय आपोवन हाडका. आनी हो कार्यक्रम खंडीतची हरिले गुरुले दयेन चंदार चलता म्हणून म्हाका मस्त नंबीक आसा. आनी तुमगे सगळ्या सहकारारी उत्सव म्हळ्यार बदे महाउत्सव जावका. असंख्यात जन आयल्यार ते खंडीतचे एक व्हड उत्सव म्हणून घेता. हें आमगेले काशीमठाचे सैमिंद्र स्वाम्याल अनुग्रहान सक्कड चंदार चलता म्हणून हांव लेखता. आनी तुमी सकड पदे हांव सांगतरस तुमकां कसले रितीर सहकार जावका जाल्यार कसले रितीर वेवस्था जावका जाल्यार काशीमठा ऑफिसां जावं कार्यकर्ता जावं काशीमठाचे वेवस्थापक समिती सदस्य जावं तुमी संपर्क करीत तुमकां खंयचे रितीर तोंदर जायनाशी जाल्या तितलो अनुकूल जावं तशें आमी प्रयत्न करताची. तशें देखून तुमी सगळ्यांना मन करून खंडीत कार्यक्रमां येवका आनी भाग घेवका म्हणून म्हगेली विनम्र प्रार्थना.